आमचे चावले संधी वाडायचे कित्याक लागून आयज एक GMC एडमीट केले चिखलेच्यान जे सब डिस्ट्रिक्ट आसा हॉस्पिटल थंयच्यान तेंच्यांनी 6 वर्सां भुरगीं हांगासर एडमीट केले GMCन आनी म्हाका दिसता काल ताका रिफर केल्ले पेरंट्सांनी आनी म्हाजे हितून कितें जेन्ना तेजे BP लो जाली तेन्ना ताका शिफ्ट करपाक जाय इमिडिएटली पूण ताका शिफ्ट करून ताका हांगासर दवरलें तेंच्यांनी चिखले दवरले आनी निग्लिजन्सा लागून पेरंट्साचे हे आसा कितें एलिगेशन आसा निग्लिजंटा लागून ते एक्सपायर जाले म्हणून 6 वर्साचे आतां तेच्या नंतर पळयत जाल्यार हांगासर आनीक 2 भुरगीं आसा 7 वर्साचे आनी 9 वर्साचे आसा न्यू वाड्याचे तांकां हांगासर एडमीट केलेले आनी तांकां हे मेळिल्लें आसा डेंगू पॉझिटिव्ह मेळ्ळें आसा तरी पूण ते एडमीट करून घेयन आनी शिफ्टूय करना GMCन ताका लागून लोक सामके चाळवले सगळे येयलेले हांगासर जर लॉ एंड ऑर्डर हातीन घेतलेले फाल्यां कोण जबाबदार जातलो आमी म्हणटा चिखले जो हॉस्पिटल आसा हांगासर तेजो दर्जो जो इम्प्रूव केल्लो आसा पण डॉक्टर तरी सारके दवरा तुमी डॉक्टर दवरा स्टाफ दवरा कितें दवरा आनी जर तुमकां दिसता सिरियस केस जाल्यार GMC धाडात तुमी रोखडेच इमिडिएट धाडात ताका कित्याक दवरपा काय म्हणटा चेडवाक एक चेडूं आपले बापा आवय बापा ना जाले रिलेटिव्ह ना जाले आनी अशीच जर भुरगीं हांगासर एडमीट केले ना जर जाले जाल्यार कोण जबाबदार गव्हर्मेंट जबाबदार हेका गव्हर्मेंट हेचेर जाती लक्ष घालपा जाय आयज एका जे पेरंट्स आसा तांकां 6 वर्साचे भुरगे आपले ना जाले चेडूं भुरगे ते बीन आनी 2 चेडूं हांगासर आसली आतां पळय कितलो वरां आसा ती म्हाका दिसता 9 येयली सकाळीं एडमीट जावन आनी ते डेंगू पॉझिटिव्ह आसा तरी पूण तांकां हांगासर भायर दवरलेली आमी आतां एम्ब्युलन्स आपयता की डॉक्टरांक कळयता कोणूच लक्ष घालनासले आतां लोक जेन्ना चाळाले तेन्ना तेंच्यांनी भितर येयले ताका आपूण अंडर ऑब्जर्वेशनान दवरला ताका इम्प्रूव केला बरें आसा पूण थंयसर कितें डॉक्टर नेमणूक करा तुमी न्हू जे खरेंच जाय गरज आसा पळय ती नेमणूक करा हांव हांगासरल्या मंत्र्यांक मागता आमचो आमदार स्थानीक आमदार आसा विश्वजीत राणे हांव विश्वजीत राणे सुद्दां कॉल करतालो पूण ते फोन घेयनासलेले बिजी आसूं शकता पूण CMन हेजे जाती लक्ष घालपाक जाय हांगासर जो दर्जो तेंच्यांनी जो इम्प्रूव केल्लो आसा कॉटेज हॉस्पिटलाचे सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल केल्लो आसा स्टाफ तुमी नेमणूक करा न्हू बरें हे डॉक्टर बीन दिया न्हू हांगासर पळय जाल्यार कॅज्युअलिटी एकूच डॉक्टर आसा ती कितें जाणां एटेंड करताली आतां एक्सिडेंट केस येयली म्हणून ती आतां एटेंड करनासतना रावली त्या डेंगू पेशंटाक आनी अशें जर जालें जाल्यार कितले म्हाका लोक जगातले आमकां खबर ना लोकांक आतां जाय कितें बरो इम्प्रूव केल्लो आसा जाल्यार डॉक्टर अपॉयंट करा तुमी बरें स्टाफ हे करा आनी कितें आसा स्टाफ तो घेया तुमी आनी लोकांक अशी ताटकळे धरूं नाका एका काल सांजे 4 सुमार हांगा हाडला ताच्या उपरांत डॉक्टर तेतून कांयच ट्रिटमेंट स्टार्ट करूंक ना हांगा त्या खातीर हे हॉस्पिटल बांदला आतां आमी हांगा त्याच्या उपरांत सकाळी 2 जाली सकाळची चेडवाचो बापूय सांगता म्हाका GMC प्रिफर करा हे सकाळी संघ प्रिफर करता कितें फायदो संघ वचोन थंय वेले ते डॉक्टर GMC सांगता 15 मिनटां पयलीं हाडलेले जाल्यार पेशंट तुमकां ओके करून दिता आसलो म्हणून हे केदे व्हडले लॉस आहा एक धाकटे चेडूं ऑफ जावपा म्हटल्यार कित्याक हे करोडाचें हॉस्पिटल बांदलां तुमचे कडेन मशिनरी ना तुमचे कडेन डॉक्टर्स ना तुमचे कडेन काय उपाय जायना प्रिफर करा मरे GMC हां आतां 9 सुमार एक बायल निवाड्या वयली आपल्या चेडवाक घेवन येयला हांगा 9 सुमार एक बायल आपल्या चेडवाक घेवन येयला धाकटे ते 6 वर्साचे आसले हे 12:30 भरोवन दिता GMC प्रिफर हां 3.5 वरां हांगा घालेली तेंच्यांनी ते बाबडे वतान मारता आपल्या चेडवाक घेवन अभिषेक डॉक्टर प्लेट्स कमी जावपाक 2 मिनटां पुरो 2 मिनटां आनी हे 3.5 वरां लायता ड्युटी डॉक्टर स नंबर तुमकां सगळ्यांक खबर आहा डेंगू पेशंटाक 2 मिनटां पुरो प्लेट्स कमी जावपाक आनी हे 3.5 वरां लायली तेंच्यांनी आयज हांव मागता हेल्थ मिनिस्टरा कडेन प्लीज ह्या चिकालीम हॉस्पिटलाचेर लक्ष दिवपाचो कारण हे आयजूच न्हू हे 5-6 वर्सां चल्लां 5-6 वर्सां न्हू जेन्नाच्यान बांदला तेन्नाच्यान हेच चल्लां फकत सांगता मशिनरी ना डॉक्टर आसल्यार तो न्हिदता सो हेल्थ मिनिस्टराक रिक्वेस्ट करता प्लीज हांगा येवन हेच्या फुडें असली भुरगीं वचपा जायना आमच्या वास्कोचीच न्हू गोंयची तेचेर लक्ष देवपाचें एडमिट किया था रात कल शाम को 4 बजे का समय और रात भर वो इधर ही एडमिट था तो 1 बजे डॉक्टर और सिस्टर को बताया था कि हाथ पैर बच्चे का ठंडा पड़ रहा है तो कोई ना डॉक्टर ने ट्रीटमेंट लिया हाथ में ना सिस्टर ने सही से कोई देखा ही नहीं जब उनका नींद सब खराब हो ठीक हो गया नींद हो गया बाद में आगे चेक करने के बाद में उनको पता चला कि BP डाउन हो गया है बाद में 6 बजे उनको गड़बड़ में उसको इमरजेंसी में भेजा है GMC अभी ये और मैं डॉक्टर को भी देखा था अभी डॉक्टर इतना हड़बड़ रहा था जैसे कि उससे बहुत बड़ा गलती हुआ तभी मेरे को मालूम पड़ा कि कुछ ना कुछ गलती किया है करके ये बार चेक कर रहा था अगर कोई भी डॉक्टर रहता अभी सही से देख रहा होता तो एक ही बार चेक करते हैं बार आके एम्बुलेंस में नहीं चेक करते कोई अंदर ही चेक करते हैं ये बार आके एम्बुलेंस में चेक कर रहा था तो तभी मैं उसको पूछा तो बोलने लगा BP 500 डाउन था BP 500 डाउन था तो GMC जाने तक कितना डाउन होता है GMC में पूछा GMC का डॉक्टर बोलने लगा अगर 10-15 मिनट पहला अगर वो बच्चे को लाता या थोड़ी देर पहला अच्छा ले गया था तो वो बच्चे बचता था आज वो बच्चे हमारे हाथ में नहीं है तो अब इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा।
ये डॉक्टर लेगा, डॉक्टर उसको जिंदा करके देगा वापस? नहीं ना। या तो ये डॉक्टर इधर से निकलना मांगते हैं, ऐसा डॉक्टर चिकालिम के अंदर नहीं मांगते हैं। ऐसा 2-3 है और एक ही डॉक्टर है और 2 डॉक्टर है इसके अंदर, वो दोनों डॉक्टर को इधर से निकालना मांगते हैं। ऐसा डॉक्टर रहेगा तो ये गरीब आदमी है ना पहला मरेगा। पैसा वालों को कोई भी देखता है, गरीब को कोई नहीं देखता है। सुबह से अभी ये डेंगू पेशेंट अभी यहाँ पे बैठी थी, वो उनको बोला है जाके बाहर खड़ा रहो। अरे बाहर जाके खड़ा रहो, इसका मतलब क्या है? आया क्यों तुम्हारे पास? भीख मांगने के लिए आया क्या? गवर्नमेंट ने क्यों कॉल करा गया गवर्नमेंट हॉस्पिटल? बाबा कोई गरीब आदमी आके देखेगा, उसके बाद में ट्रीटमेंट करके अपना कुछ हेल्थ बराबर करेगा, लेकिन क्या फ़ायदा ऐसा आके रुकने से? उससे अच्छा डायरेक्ट जीएमसी भी गया तो अच्छा है ना, इधर आके मरने से अच्छा। जो किसके पास नहीं होते वो आदमी इधर आता है, अभी क्या करेगा? इधर आना ही पड़ता है ना लास्ट को, इधर नजीक करके। अगर जीएमसी अगर ऐसा हॉस्पिटल नजीक रहता तो जिम से ही जाता था, इधर आने का गरज ही नहीं था। मेन इधर का है डॉक्टर लोग, 2 डॉक्टर है, उसको कंपल्सरी चेंज करो। और डॉक्टर एक बोलता है मैं डॉक्टर सोचाता है वो बेस्ट है, वो रहेगा ना, कोई भी पेशेंट जल्दी जाता है। अगर दूसरा वो डॉक्टर देखता है ना तो कोई आगे पीछे करते जाने के लिए, डॉक्टर के पास जाने का क्या नहीं। ये है मेन है, जैसे डॉक्टर वाले चेंज करो।